नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींत आजी मानेस्त जगन्नाथ शंकर शेट हांगेले परिचय दितस. नाना शंकर शेट म्हणून नाव पाविले. मानेस्त जगन्नाथ शंकर शेट मुरकुटे ख्यात शिक्षणतज्ञ, दानी आणि श्रीमंत व्यापारी जावन आशिल्लें. तांणी बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचे गव्हर्नराले सल्लागार जावन आशिल्लें. 1803 इसवीचे फेब्रुवारी 10 तारीखेक मुरबाद गांवांत जल्मलें. तांगेले बापय शंकर शेट वज्र आणि भांगराचो श्रीमंत व्यापारी आशिल्लो. अरब, अफगाणिस्तान आणि इतर विदेशी व्यापारी तांगेल तिजोरी बँका दवरचे बदलाक जगन्नाथ शेटा लागीं चड विश्वासान दवरतात आशिल्लें. म्हळ्यार तांणी तितले विश्वासार्ह व्यक्ती जावन आशिल्लें. जगन्नाथ शेटान शिक्षणांत उन्नतीकरण करचे नदरेन शाळा आरंभ केले. मुखार ते नेटिव्ह स्कूल ऑफ बॉम्बे म्हळ्याले नावान प्रसिद्ध जाले. उपरांत त्या शाळेक एल्फिन्स्टन शिक्षण संस्थो म्हळेले नाव आयले. बालशास्त्री झांबेकर, महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, तिलक, गोखले, दादाबाई नवरोजी असले ख्यात व्यक्ती ह्या संस्थेंत शिकलें. उपरांत ह्याच संस्थ्याकाल दक्षिण मुंबईचे गिरगांवांत इंग्लिश स्कूल, संस्कृत शिक्षण संस्थो, संस्कृत ग्रंथालय आरंभ केले. चलयां खातीर शाळा आरंभ करपाक जागो दान दिवन प्रोत्साह केलो. 1845 इसवींत कुरसेटजी, जमसेटजी, जीजीभाई सांगत मेळून भारतीय रेल्वे मंडळी आरंभ केले. जगन्नाथ शेटान सर जॉर्ज बर्डवूड आणि भाऊ दाजाई सांगत मेळून मुंबई शहराचे पुनर्निर्माण कार्य आरंभ केले. त्या खातीर तांकां मुंबई शहराचो निर्मात्र म्हणून वळखतात. ऍक्ट ऑफ 1861 खाल मुंबई विधान परिषदेचो पयलो भारतीय सदस्य जाल्लेली कीर्ती तांकां पावता. उपरांत बॉम्बे शिक्षण मंडळीच्यो सांदो जाल्लें. मुंबई एशियाटिक सोसायटीचो पयलो भारतीय सांदो म्हळेले कीर्ती तांकां पावता. ग्रँट रोडार एक शाळा आणि नाटक घर बांदपाक तांणी खूब देणगी दिल्या. भारतांत त्या कालार चालतींत आशिल्ल्या सती पद्धती निर्मूलन करपाक ब्रिटिशांनी जगन्नाथ शेटालो मदत घेवका पडल्या. तांणी साभार देवळाक उदार देणगी दिल्या. सोनापुरांत स्मशाना खातीर जागो दान दिला. 1852 इसवींत तांणी बॉम्बे असोसिएशन म्हळालो पयलो राजकीय संस्थो आरंभ केलो. 1857 इसवींत जाल्लेल्या पयले स्वातंत्र्य संग्रामांत जगन्नाथ शेटान वांटो घेतला म्हळेल्या संशय आशिल्ले ब्रिटिशांनी उपरांत तांकां दोशमुक्त ठरयलो. 1865 इसवीचे जुलै 31 तारीखेक तांगेले देहांत जाले. तांगेले मरणा उपरांत मुंबई एशियाटिक सोसायटींत जगन्नाथ शेटाले संगमरवरी पुतळो बसयला. तशेंच गिरगांवांत एक रस्त्याक तांगेले नांव दवरलां आनी तांगेल नांवार नाना चौक रचयला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन नमस्कार.